दवल्ली हावजिंग बोर्डान 5-6 वर्सां जाल्यात सिंगल बेडरूम फ्लॅट 33 फ्लॅट अजून सेल करून ना 5-6 म्हयने जाले. हितून खंयच्या तरी 2 फ्लॅटान तुमी ते ऑफिस शिफ्ट करपाक शकतात जर ती बिल्डींग जर सारकी ना जाल्यार. कारण लोकांचे काही कंप्लेनी असतात तेन्ना त्यांचो जेई येई हो अवेलेबल आसतालो आनी लोकांचे ज्यो कंप्लेन आहा ते वचोन ते सॉल्व करताले. पूण आतां थंय पळोवपाक गेल्यार तुमचे 33 फ्लॅट गेल्ले 6 वर्सां जालीं विथआवट सेल थंय आसा. त्याच प्रमाणे तुमचे कमीत कमीत 25-30 फ्लॅट प्लॉट जवळ जवळ 25,000 स्क्वेअर मिटराचे हेच गेली 20-30 वर्सां ते वेकण आसा. तुम्ही हेजेर कितें तरी ना थंय एन्क्रोचमेंट जाला. लोक ते प्लॉट कोणाचे म्हणून कोणाक खबर ना. फाल्यां सकाळीं अशें जातलें कोण तरी तो प्लॉट काडटलो आनी आपलो प्लॉट म्हणून विकतलो अशें हेज्या पयलीं जालां. वी वील सी आनी आमी पळयता आतां जे क्वार्टर्स कित्याक ऑक्शन जावना ते हांव चेअरमॅना कडेन डिस्कस करून फुडलें प्रोसिजर आमी चालू. पूण स्पीकर सर एक लक्षात घालपाक जाय की हावजिंग बोर्डाचें हांव फक्त क्लॅरिफाय करता की हावजिंग बोर्ड जेन्ना प्लॉट करता आनी विकता तेजी ओपन स्पेस म्युनिसिपालिटी कडेन हँडओवर करना बाकीचे करना. पूण एक लक्षात घालपाक जाय की तेजेर एन्क्रोचमेंट चलता. आतां मडगांव जेन्ना ऑफिस ना म्हणजे एस्टॅब्लिशमेंट ना ते पयलीं चॅक करतले वेदर यू हॅव एनी मेकॅनिझम की हे जे हावजिंग बोर्डाचे जेन्ना प्लॉट दिता जशें आमी बिल्डींग बांदता हितून भितर हे ऑफिस जे मडगांव आसतले ते चॅक करतले. पूण एनी मेकॅनिझम इज देर दॅट हँडओवर करपाचें कितें ओपन स्पेस मागीर कोणा कडेन उरता हे हावजिंग बोर्डाचे. ते मातशें हो प्रश्न निकालांत काडपाक आमी चालू केला आनी त्या खातीर तो प्रश्न येता ते 2-3 म्हयन्यांत आमचो निकाली जातलो. स्पीकर सर, आनी ताजो जो हें आसा तो एक्चुअल रूल कितें की पंचायत बॉडी जर पंचायतीत आसा म्युनिसिपालिटीत आसा जाल्यार तांकां आनी ती जी सोसायटी आसा पळय तांचे कडेन तें वचपाक जाय. पूण तें वचना हावजिंग बोर्डांतलें आनी त्या खातीर सुटसुटीत अशें कितें तरी मुखार काडपा खातीर आमचो प्रयत्न आसा.